आके मडगांवा फ्लॅटान मरण आयिल्ल्या दोग भावांक उपाशी राविल्ल्यानूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। पोस्टमॉर्टम अहवाला प्रमाण शरिरा खातीर गरजेची जीवनसत्वां मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां मरण आयलें। आतां ताणें जेवण कित्याक सोडिल्लें हे दिश्टीन तपास सुरू आसा, पूण ही फामील दीस रात धार्मीक उपासना करताली अशें आयकुपाक येता। आमकां आसा न्ही तितून एक फॅमिली रावताले, आवय बापूय आनी 2 भुरगे, आनी ते सगळे एका दिसून रावताले फ्लॅटान। मागीर तेजे बायलेचे आनी ते घोवाचे तांचे भितर कितें तरी रिलेशन स्ट्रेन जालें, म्हणून तो मंथ ऑफ जानेवारी तो दुसरे कडेन रावपाक लागलो, आपल्या भावा कडेन रावपाक लागलो खारेबांदाक। आनी हो केन्ना येतालो वतालो, आवय तेजी आसा न्ही तेजी बाय, तेजे आनी तेजे दोगांचे बरें पटनाशिल्लें अशें म्हणटा लोक आतां आमी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी। आनी तो मागीर आपल्या भावा कडेन रावतालो। आनी हे 2 जाण चले बरे भुरगे शिकलेले, अशें सांगता की इंजिनियर म्हणून। आनी सगळे 3 जाण भितर रावताले। आनी तितून आमकां बापूय आयलो ताजो नजीर खान, आनी तो म्हणपाक लागलो की हे आतां खूब दीस जाले दार ओपन करना, तो एक 5-6 दीस ट्राय करता ओपन, तेन्ना दार ओपन करना म्हणून आमी ते हेजो हेल्प घेतलो। पयलीं आमी दार धाडयले, आमचो PSI गेलो थंय शिरवयकार, तेणें खूब ट्राय केलो ओपन, जावना। मागीर तेणें आमी फायर ब्रिगेड आपयलें, दार फोर्सिबली ओपन केलो। फोर्सिबली ओपन करून भितर पळयल्यार आमकां 2 डेड बॉडी मेळ्ळे, दोनूय चल्याचे। एकटो आसा तो 29 इयर्स आनी एकटो 27। दोगी जाण हितून आशिल्ले। आनी तेंची आमी बॉडी काडून आमी शिफ्ट केले। आनी तेजी आवय बरी आशिल्ली, मातशी कॉन्शियस आशिल्ली, म्हणजे उलयताली सबकॉन्शियस लेवल। तेका आमी काडून हॉस्पिटलान एडमीट केला। आनी आतां इतके दीस रावला ते बॉडीवाल्याची बॉडी मातशें डिकम्पोजीशन जावपाची परिस्थिती आशिल्ली, केन्ना हें जाल्यार म्हाका कांय कळूंक ना। सो आतां आमी PMक ती धाडून दिला, रेफर केला, तेजेर आमकां कळटलें फर्दर कितें आसा तें। सो आतां मातशी आमकां ती तेजे उलयता आसतना ती कांय उलयनाशिल्ले, आनी सारकें कांय रिप्लाय दिना। सो आमी ताका मेडिकलाक धाडून तेजेर ट्रिटमेंट चालू आसा। वन्स ती रिकवर जाता आमी तेजेर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता। तशेंच आमी तेजे ते इन्फॉर्मंट नजीर खान आसा बापूयेचो आनी तेजो घोव बायलेचो, तेजेय आमी स्टेटमेंट घेतला। आतां फक्त तो शॉकान आसा आनी ते फ्युनरलाक हितून बिजी आहा। सो आमी इन्क्वायरी आमचे तपास करून सगळें चालू आसा।